नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कारवार नगरसभा व्याप्तीच्या विविध अभिवृद्धी कामगिरीच्या सभेचे आयोजन. कारवार शहराच्या कोणे नाला गटाराच्या अभिवृद्धी कामगिरीक 6 कोटी 10 लाख किमतीचे अंदाजपत्रक तयार करून सरकाराक धान दिला, असे कारवारचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हिमी सांगले. कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभांगणात कारवार नगरसभे व्याप्तीच्या विविध अभिवृद्धी कामगिरी विषयाचेर आयोजित केल्ल्या सभेत तेमी उलयले. कोणे नाला समस्याचेर शाश्वत अभिवृद्धीचे आवश्यकता आसा म्हण सरकाराक प्रस्ताव धाडला. काही दिवसांतच अनुदान मंजूर जावची शक्यता आसा अशें तेमी भरोसो दिलो. कारवार शहरात वाहन पार्किंगाची खूप समस्या असून तेजेर जाता तितले बेगीन उपाय काडूं जाय. तशेंच शहरात एकमुख संचार म्हटल्यार वन वे व्यवस्था करून तेजी माहिती सार्वजनिकांक कळूं जाय अशें पोलीस उप अधीक्षक आनी पौरायुक्ताक सुचयले. IRB फ्लायओव्हर कामगिरी कारण दिन नासतना जाता तितले बेगीन पूर्ण करून काळी पूल ते राजमार्गाचेर दिव्याची व्यवस्था करूं जाय अशें IRB अधिकाऱ्याक ताकीद दिली. APMC अभिवृद्धी करून व्यापार बाजार सुरू करचो. गांधी मार्केटात नवीन गाळे बांदचे. शहरातली तळी अभिवृद्धी करून चारी बाजून पिचिंग बांधून तेजेर वॉकिंग फुटपाथ आणि तळ्याचेर व्हडेचेर विहार करचे बद्दल चर्चा केली. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिगळे, उपाध्यक्ष PP नाईक, तहसीलदार N नरोना, पौरायुक्त RP नाईक, पोलीस उप अधीक्षक व्हॅलेंटाईन डिसोजा, IRB अधिकारी, CRZ अधिकारी हजर आशिल्ले. युक्रेनच्यान सुरक्षित दिल्ली पाविली उत्तर कन्नड जिल्ह्याची मुणगोडची विद्यार्थिनी स्नेहा आयतवाराक घर पावतली. कारवार. रशिया आणि युक्रेन लढाईच्या भयान भारतीयाक मायदेशात सुरक्षित धाडचे काम चालू आसा. आज 15 पेक्षा जास्त कर्नाटकाचे कन्नडी लोक दिल्लीत पावलात. थिंच्यान बेंगळुरात येवन आयतवाराक कर्नाटकाच्या गावात पावतले अशी माहिती मेळ्ळा. तेतूंतले उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे मुणगोड निवासी स्नेहा होसमनी आज दिल्लीच्या विमानतळात उतरून दिल्लीच्या कर्नाटक भवनात आसा. स्नेहा युक्रेनात खार्किवात 4थ्या वर्साचे वैद्यकीय शिक्षण घेताले. लढाईच्या घडामोडीच्या भयान ते अडकून आशिल्ले. केंद्र गृह खाते आणि युक्रेन भारतीय रायभारी कार्यालयाच्या सूचनेप्रमाणे रुमेनियात आपल्या मैत्रिणी बरा वचून रुमेनियातल्यान भारतात येवन ते आयतवाराक मुणगोडच्या आपल्या घरा पावतले अशी माहिती मेळ्ळा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मोंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. बजेटात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेली माहिती. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या प्रवास उद्यमाक आद्यता दिवसाठी CRZ मानदंड शर्त सडील करूक केंद्र सरकारा खंयच्यान परवानगी घेवचे प्रयत्न. तदरी बंदरात समुद्र परिसर प्रवासोद्यम केंद्र अभिवृद्धी. प्रधानमंत्री मत्स्य संपर्क योजनेमार्फत 100 फूट अगड समुद्रात मच्छीमारी बोटीक अनुमती देऊक मत्स्यश्री योजना चालीक. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात एक नारायण गुरु वसती शाळा प्रारंभ. सागरमाला योजनेमार्फत 1880 कोटीची 24 योजना चालीक. तसेच कारवार बंदर विस्तार. माजाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपर्क योजनेमार्फत 250 कोटीची अत्याधुनिक बंदर निर्माण योजना. बेलेकेरी केणी ग्रीनफील्ड बंदर अभिवृद्धी. राज्यात पहिली जलवाहन आणि मच्छीमारीची ट्रेनिंग संस्था कारवारात स्थापन. करावळी भागात उदकात प्लॅस्टिक मालिन्य निवारण करण्यासाठी 840 कोटी. गोंय राज्यात कन्नड भवन निर्माण. ही उत्तर कन्नड जिल्ह्यात श्री बसवराज बोम्माई हेमगेल्या बजेटांतल्यान मेळिल्लो विवर. जाण्टेलेचेर माकडांक केलो हल्लो. कारवार. जाण्टेलेचेर माकडांक हल्लो केल्ली घटना ब्रेस्तार दिवस भटकळ हांगच्या गुडलक रस्त्याचेर घडली. माकडान एकाएकी हल्लो करून
तिगेल तोंडाक आणि हाताक घास मान जखमी केले. जखमी जाल्ले जाणटेलेले नाव बीबी अमिना अशें जावन आसा. मागीर डॉक्टर घरा येवन तिचेर उपचार केले. गेले 3 म्हयने ह्या रस्त्याचेर माकड अशे लोकांचेर हल्ले करतेच आसात. हाची पयले बी 14 जाणांचेर अशे हल्ले केल्ले आसात. ह्या माकडाक हांगच्यान धांडोवन घाला म्हण रान खात्याचे अधिकारी लोकांक सांगिल्ले, पूण तेमी आजून कांयच उपाय योजना केली ना. म्हण ह्या वाठारांतले लोक रान खात्याच्या अधिकारी लोकांचेर बेजार नासात. श्रीराम हायस्कूलच्या विद्यार्थ्याक संजीवनी सेवा संस्थेकडच्यान करियर मार्गदर्शन. जोयडा 10वी जाल्यानंतर डॉक्टर इंजिनियरीच जाऊ जाय म्हणना. तालुक्यात पर्यटन आणि शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती जाऊ शकता. जगातल्या बरेच प्रभावी व्यक्तीन गुण घेयलात अशें ना, तर तेमी स्वताची बुद्धी आणि युक्ती वापरून फुडें येयलात अशें मत संजीवनी ट्रस्टचे संस्थापक रवी रेडकर हांणी सांगले. तेमी संजीवनी सेवा संस्थेन जोयडा हिंगा श्रीराम हायस्कूलच्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केल्ल्या मार्गदर्शन कार्यक्रमात उलयले. या कार्यक्रमात मुख्य अतिथी DR नाईक, संजीवनी सेवा संस्थेचे अध्यक्ष सुनील देसाई, SDMCचे अध्यक्ष विनय देसाई, निवृत्त शिक्षक PV देसाई, संजीवनी सेवा संस्थेचे पदाधिकारी जयवंत गावडा, वनिता गावडा आणि ईश्वर वडर उपस्थित आशिल्ले. विद्यार्थ्यान एखादी गोष्ट करची मनात हाडला तर ती साध्य जाऊ शकता. ताका लागून विद्यार्थ्यान आपलो कॉल खंयच्या गोष्टी कडेन जास्त आसा तितूर करियर घडोवंक जाय अशें ह्या वेळार DR नाईक हांणी सांगले. उदक वळोवचे केल्ली घोशणा फाटीं घेवन जाल्यार मोठे आंदोलन. जोयडा काळी ब्रिगेडचे अध्यक्ष रवी रेडकर. काळी न्हंयचे उदक गेल्ल्या अनेक वर्सांच्यान कमी जाती आसा. सुपा डॅमात आशिल्लें उदक हे पुराय काळी न्हंयचें न्ही. ताका लागून सरकारान योग्य अभ्यास करून उदक वळोवचे केल्ली घोशणा फाटीं घेवची, नाजाल्यार मोठे आंदोलन करतले असो इशारो जोयडा काळी ब्रिगेडचे अध्यक्ष रवी रेडकर हांणी दिलो. ह्या न्हंये बाजून वेस्ट कोस्ट पेपर कारखानो, साखर कारखानो, कैगा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प अवलंबून आसात. जाल्यार सुपा धरणांतल्यान विस्थापितांक अजूनय उदक मेळचे ना. तालुक्यात शेताक उदक मेळचे आवश्यक आसा, जाल्यार ही योजना अजून पर्यंत मार्गी लागली ना. भविष्यात जोयडा तालुक्याक उदकाच्या संकटाक मुखार वचचें पडटलें. ताका लागून सरकारान उदक वळोवचे योजने बद्दल अभ्यास करून निर्णय बदलचो आवश्यक आसा अशें जोयडा काळी ब्रिगेडचे अध्यक्ष ರವಿ ರೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳಿ सांगले. ಮಾಡಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ಇದು ಏನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಳಿ ನದಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಯಿತು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಕೈಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಈ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಇನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಜೊಯ್ಡಾಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾನೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಜೊಯ್ಡಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತರ್ತೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಕಾಳಿ ನದಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನೀರು, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಳಿ ನದಿ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಅಂತ ಜನರು ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.